ना, मजा आ गया। अनुकंपा तत्वाचेर 71 जाणांक जाल्ल्या स्वतंत्र सैनिकांच्या 28 भुरग्यांक सरकारी शिर्वीस बहाल जाल्या। सोमारा एकूण 99 जाणांक सरकारी शिर्वीस आस्पावन घेतला। सरकारी शिर्विसेच्या नियुक्तीपत्रांचे सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सचिवालयांत वांटप केलें। धाव्वी नापास जाले तरी तुमकां भिवपाची गरज ना। एका वर्साचो ITI कोर्स पुराय करून तुमच्यान धाव्वी पास जावं येता। आयकून अजाप दिसतले, पूण ही खरी गजाल आसा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अशी घोशणा केलेली आसा। दुसरे वटेन सरकारी नोकरे खातीर एप्रेंटिसशीप सक्तीची केल्या। धाव्वी नापास जावन एक वर्स ITI करून पास जालो जाल्यार यत्ता धाव्वी पास जाल्ल्याचे गृहीत धरतले। तशेंच धाव्वी जावन 2 वर्सांची ITI करून पास जाले जाल्यार 12वी पास जाल्ल्याचे गृहीत धरून सरकारी नोकरे खातीर हे शिक्षण ग्राह्य धरतले, अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। सनबर्नाक आजुनूय कसलेच परवाने मेळूंक ना। ते भायर गेल्या वर्साचो सनबर्न हो बेकायदेशीर असो शिक्को उच्च न्यायालयान मारला। तरी लेगीत सनबर्नाक स्टेज आनी माटो घालपाचें काम बऱ्या नेटान चालू आसा। सरकार आनी आयोजकांमदीं सुटकेची अदला बदल जाला असो दुबाव येता। गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान असो आरोप केला। पयलींचे पयशे सनबर्ना कडल्यान वसूल करचे आनी जे काम जे चल्लां ते सरकारान बंद उडोवचे अशी मागणी अमित पाटकरान केल्या। येणावळ वाडी खातीर गोंय पुनर्वसन महामंडळान सोमारा जाल्ले बसकेत चर्चा केली। महामंडळाचे विना वापरा जमनीचेर नवे प्रकल्प उबारपाचेर चर्चा जाला अशें महामंडळाचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हाणें सांगलें। गोंय पुनर्वसन महामंडळाची ही 97वी बसका। कोलवाळ, चिखले, वास्को सड्यावयल्या महामंडळाच्या विना वापरा जमनीचेर येणावळ वाडीच्या नजरेन नव्या प्रकल्पाचेर पुनर्वसन महामंडळाचे सोमाराच्या बसकेत ही चर्चा जाली। हे प्रकल्पा विशीं मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा करून फुडलो 15 दिसांत अंतीम निर्णय घेतले अशें अध्यक्ष आमदार राजेश फळदेसाय हाणें सांगलें। दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्यांक तांचो एक पासपोर्ट सुपूर्द करपा खातीरची मुजत सोंपल्या। सरकारान हे खातीर आनीक 60 दीस वाडोवन दिवचे अशी मागणी काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान केल्या। जे गोंयकार पासपोर्ट करून पोर्तुगीजाक गेल्यात तांचे मुखार एक मोठी अडचण उप्रासल्या। ताका लागून सरकारान आतां तितले जाता तितले बेगीन हाचेर उपाय काडचो अशें कार्लोस फेरेरा मागता।
मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षान जुवारी पेट्रोलियमाचे पायपलायनीची पळोवणी केली. हाचे फुडले कसलेय काम करचे पयलीं पालिकेक कळोवचें म्हणून नगराध्यक्ष गिरीश बोरकराचो कंपनीक तोंडी आदेश आसा. लोकांची खंय सुरक्षा म्हत्वाची. जुवारी पेट्रोलियमान खंयचीय कामां करच्या पयलीं नगरपालिकेक कळीत करचें म्हणून मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकाराचो कंपनीक तोंडी आदेश आसा. नगराध्यक्ष बोरकार आनी उपनगराध्यक्ष रामचंद्र कामत हाणें देस्तोरो हांगासर जुवारीच्या पायपलायनीची पळोवणी केली. बायणां आनी देस्तोरोच्या नुस्तेकारांचे सगळे प्रश्न बेगीनूच सुटावो करतलो अशें आश्वासन आमदार संकल्प आमोणकरान दिलां. सोमारा आमदार संकल्प आमोणकर हाणें नुस्तेमारी संचालकां वांगडा बायणां तशेंच देस्तोरो दर्यादेगेच्या कुशीक आशिल्ल्या नुस्तेकारांच्या सुवातेची संयुक्त पळोवणी केली. नुस्तेकारां खातीर म्हत्वाचे निर्णय घेतल्या अशी माहिती नुस्तेमारी संचालक दिपेश प्रियोळकर हाणें ह्या वेळार दिली. चौदा डिसेंबराक काझरवाडा बेतोड्या बायपासा कुशीक थळावो रविदास गावडेची कूड मातयेंत पुरिल्ल्या अवस्थेत मेळिल्ली. ही केस हिट अँड रनाची जावपाकूच शकना. रविदासाचो खूनूच जाला म्हणून ताचे घरचे ठाम आसात. पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास करचो म्हणून रविदासाच्या घरच्यांनी मागणी केल्या. फोंडे पुलिसांनी हे प्रकरण हिट अँड रन म्हणून नोंद केलेलें आसा. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण महामंडळा कडल्यान आमकां खूब अपेक्षा आसात आनी बोर्ड त्यो अपेक्षा पुराय करतलो हाची आस्त दवरता अशें शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाच्या नव्या बिल्डिंगेच्या उक्तावणा वेळार शिक्षण मंत्री उलयताले. जुनसवाडो मांद्र्या नवे पुलीस स्टेशन जातले ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत केरी, तेरेखोल, पालये, किरणपाणी, हरमल, मांद्रे, मोरजे, आगरवाडा, चोपडे, पारसे आनी तुये हे गांव येतले.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्राच्या शिंदे सरकारा खातीर एक आनंदाची बातमी आसा. देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकाचेर आसा, तर उत्तर प्रदेश जीडीपीच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. गुंतवणूक आणि शेअर बाजाराचेर लक्ष दवरपी प्रमुख ऑनलायन ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म SOIC.in ह्याच्या अहवालात ही माहिती स्पष्ट झालेली आसा. देशाच्या एकूण जीडीपीत 15.60% वाटो जो आसा तो महाराष्ट्राचो आसा, तर उत्तर प्रदेश 9.2%, तामिळनाडू 9.1%, गुजरात 8.2% आणि पश्चिम बंगाल 7.5% आसा. कर्नाटक 6.2%, राजस्थान 5.5%, आंध्र प्रदेश 4.9% आणि मध्य प्रदेशाचो 4.6% वाटो आसा. हे लक्ष्य गाठपा खातीर राज्याक अर्थवेवस्था 11% वेगान वाडोवची पडटली. त्या खातीर राज्य सरकाराक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, वाहतूक, कृषी हे घटमूट करचे पडटले. राष्ट्रीय तपास संस्थेन म्हणजे NIAन सोमारा 4 राज्यांतल्या वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर छापो घातलो. NIAच्या पथकांनी कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि झारखंडात छापो घातिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. दहशतवादी संघटनेच्या नेटवर्काक संबंधित प्रकरणात NIAचे पथक एकाच वेळार छापे घालत आसा. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार NIAन एकट्यात म्हणजे कर्नाटकांतल्या 9 ठिकाणाचेर छापे घातला. ह्याच्या पूर्वी 13 डिसेंबराक NIAन दहशतवादी कट प्रकरणी बंगळुरांत अर्द्याहून चड ठिकाणाचेर शोध घेतिल्लो. दहशतवाद्यांशी संबंध आशिल्ल्या संशया वयल्यान ह्या वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर शोध मोहीम सुरूच आसा. देशातल्या कांय राज्यांनी परत एकदा कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाडटनाचें चित्र सध्या मुखार आयला. ह्या फाटभुंयेर देशातल्या हेर राज्यां खबरदारीची उपाययोजना केलेली आसा. ह्या दरम्यान कर्नाटकाचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव हांच्यांनी सोमारा ज्येष्ठ नागरीक आणि दुर्धर आजार असलेल्या मास्क घालपाचो सल्लो लोकांक दिलेलो आसा. केरळ आणि हेर राज्यांत कोरोना रुग्णांचो वाड जालेलो आसा. ताका लागून सध्या मास्क घालपाचो सल्लो ह्या राज्यांनी दिलो वता. थंडेचो मोसम आशिल्ल्या कारणान फाटोफाट देशांतल्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येन वाड जायत आसा. फाटल्या 24 वरांत 335 लोकांक कोरोनाची लागण जाल्ल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालया कडल्यान आयतारा मुखार आयली. हाच्या फाटोफाट सक्रिय रुग्णांची संख्या लेगीत वाडून 1701 पाविल्ली आसा. आरोग्य मंत्रालया कडल्यान आंकडेवारीनुसार कोरोनाक लागून आतां पर्यंत मृत्यू पावलेल्यांची संख्या 5,33,316 जाल्लेली आसा. तर रिकवरी दर जो आसा तो 98.81% आसा. कोरोना पासत बचावा खातीर आतां मेरेन 220.67 कोटी लसी ज्यो आसा त्यो दिल्ल्यो गेल्यो आसा. इंडिया आघाडीची आता परत एकदा पेच निर्माण झालेली आसा. 19 डिसेंबराक इंडिया आघाडीची महत्वाची बसका जातली. ह्या बसकेत जागो वांटोवपाचो महत्वाचो निर्णय घेवपाक येता. मात्र बसकेच्या पयलींच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाणें एक मोठो दावो केलेलो आसा, जाका लागून इंडिया आघाडीत
खळबळ माजपाची शक्यता आसा. अरविंद केजरीवाल हांच्यांनी पंजाबाच्या लोकसभेच्या 13 पैकी 13 जागो तेणी मागिल्ल्यो आसा. केजरीवाल हांच्या ह्या वक्तव्या उपरांत पंजाबात जागा वाटप कशें करतले हाचो प्रश्न थंय निर्माण जाला. अशा स्थितीत पंजाबात जागे वाटपा वयल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टींतली संघर्श वाडपाची शक्यताय आसा. भारतांतल्या मद्य उत्पादन कंपन्यो ज्यो आसा त्यो जागतीक पातळीचेर आपलें नांव लौकीक करतना आतां मुखार आयल्या. भारतीय विस्की ब्रँडाक जगांतली सगळ्यांत उत्तम विस्कीचो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. ह्या उपरांत कंपनीचे जे शेअर्स आसा खरेदी करपा खातीर लोकांची चढावड चालू जाल्ली आल्या. इंद्री सिंगल माल्ट इंडियन विस्कीन हो पुरस्कार कांय म्हयन्या पयलीं फावो जालो तांकां. इंद्री ह्या विस्कीक 2023चो विस्की ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार फावो जालो. त्या उपरांत ही विस्की बनोवपी तयार करपी जी पिकॅडिली एग्रो इंड्स लिमिटेड कंपनी जी आसा तेजे शेअर्सांची मागणी वाडत आसा. कंपनीक आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर खूब पुरस्कार लेगीत फावो जालेले आसा. ही कंपनी दिसाक 10,000 इंद्री विस्की बॉटलीचें उत्पादन करता. इंद्री विस्कीची निर्मिती ज्या पद्दतीन जाता ताका लागून हेची एक वेगळी खासियत आसा. सोशल मिडियाचेर आयतारा रातच्या हॅशटॅग दाऊद इब्राहीम हॅशटॅग कराची हे हॅशटॅग ट्रेंडिंग जाले. सोशल मिडियाचेर कांय युजर जे आसा ते असो दावो करपाक लागले की दाऊद इब्राहिमाचेर कांय अज्ञात व्यक्तींनी विश प्रयोग केलो. दाऊद इब्राहिमाचेर सध्या कराचींतल्या रुग्णालयांत उपचार चालू आसात. भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकार दिल्लींतले कांय पत्रकारांशी सोशल मिडियाचेर ह्या संदर्भात पोस्ट घातिल्ल्यान तर्क वितर्क थंय जायत आसा. राती उसरा मेरेन पाकिस्तानांतली माध्यमां सोशल मिडिया हाचेर भासाभास करीत आसा. केप्यां गुडी तळ्यावाडीचे स्मशानभूंयचे मार्किंगे खातीर घातिल्ले खांबे मोडून उडोवपाचें प्रकरण केप्यां पुलीस स्टेशनांत पावलें. कोण तरी एकलो जिमी लॉड्रिगीस म्हणटा ताणें 2 फावट घातिल्ले खांबे मोडून उडयले म्हणून थळाव्यांचो आरोप आसा. मजगतीं जिमीन थळाव्या पंचा आड पुलिशेंत कागाळ केल्ली. आतां पंच आनी थळावे जे लोक आसा ते जिमी हाच्या आड कागाळ नोंद करतले. उदकाच्या टँकरात घाणयारें उदक हाडून सुकूर रस्त्यार हाडून सोडटाना टँकर चालक महासाद द फादर हाका पर्वरी पुलिसांनी शेनवारा अटक केली. ह्या संदर्भात थळाव्या पंचान पर्वरी पुलिशेक कळीत केल्ले. उपरांत पर्वरी पुलिसांनी कॉल ट्रेस करून घडणूक थळाचेर वचून टँकर चालकाक ताब्यात घेतलो. हो चालक मूळ पश्चिम बंगालाचो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू केलो. मये वाठारांत अंदू ट्रान्सप्लांटेशना वरवीं वायगण शेत लागवडीचो प्रयोग हातांत घेतिल्लो आसा. शेतकी खात्याच्या आदारान मॉडर्न कल्टिवेशन टॅक्नॉलॉजीन हो प्रकल्प जो आसा तो सुरवात केलेलो आसा. ह्या प्रकल्पाचो शुभारंभ जालो.
ट्रान्सप्लांटेशन करून तरव्याची लागवड केली जाल्यार शेतकऱ्यांक शेतां करपाक सोंपें जातानाच वेळ आनी पयशांची बचतूय जातली. सध्या तरी मय वाठारांतली 14 हेक्टर शेत जमीन जी आसा ती लागवडी खाला हाडटले अशें तांच्यांनी सांगलां. जुनसवाडा मांद्र्या नवे पुलीस स्टेशन जातले ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी जालेली आसा. ह्या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत केरी, तेरेखोल, पालये, किरणपाणी, हरमल, मांद्रे, मोरजे, आगरवाडा, चोपडे, पारसे आनी तुये हे गांव येतले. जुनसवाडो मांद्र्या नवे पुलीस स्टेशन जातले ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. हिंदू मसणभुयेंत कोयर कित्याक उडयता अशें विचारलें म्हणून पंच साईश राजाध्यक्ष आनी जयवंत फोंडेकार हांगा मारपेट जाल्ल्याचो प्रकार घडलो. जाल्यार मारप्यांनी हिंदू धर्मा विशीं केल्ल्या विधानाक लागून वाद निर्माण जालो. फातोर्डा पुलिशेन कागाळ नोंद केली. मडगांवांतल्या हिंदू मसणभुंय दनपारच्या 4 वरांचेर 2 जाण कोयर उडोवपाक गेल्ले. दवर्ले दिकलवाडचे पंच साईश राजाध्यक्ष हाणें कोयर कित्याक उडयता अशें विचारलें. ताका लागून त्या दोगांनी आनीक वांगड्याक आपोवन तांकां मारबडय केली. मारप्यांनी हिंदू धर्मा विशीं केल्ल्या विधानाक लागून वाद निर्माण जालो अशें कागाळदार साईश राजाध्यक्ष हाणें सांगलें. फातोर्डा पुलिशेन मारबडय केल्ल्याची कागाळ नोंद केल्या उपरांत संशयीत अफजल शेख, जाफर खान, मंजुनाथ हरिजन, शाबुद्दीन करकट, नासीर शेख, निजाम बासू, जाफर बासू हांकां अटक केली आनी फुडलो तपास चालू आसा. बायणां आनी देस्तोराच्या नुस्तेकारांचे सगळे प्रश्न बेगीनूच सुटावे करतलो अशें आश्वासन आमदार संकल्प आमोणकरान दिलां. सोमारा आमदार संकल्प आमोणकर हाणें नुस्तेमारी संचालकां वांगडा बायणां तशेंच देस्तोरो दर्या देगेच्या कुशीक आशिल्ल्या नुस्तेकारांच्या सुवातेची संयुक्त पळोवणी केली. नुस्तेकारां खातीर म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशी माहिती नुस्तेमारी संचालक दिपेश प्रियोळकर हाणें ह्या वेळार दिली. एकशे 50 किलोमीटर हात सोडून सायकल चलोवन गोंयचो वैभव राजमानेन वर्ल्ड रिकॉर्ड केलो. ताच्या ह्या रिकॉर्डाची गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डान नोंद जालेली आसा. गोंयचो फामाद कलाकार सुबोध केरकर हांच्या कडेन वैभव राजमाने व्हिडिओ एडिटर म्हणून कामाक आसा. हो ब्रेक परफॉर्मन्स पळोवन कलाकार सुबोध केरकर हाणें खोस उक्तायली. शांतादुर्गा देवीचो जयघोष पारंपारीक विधी आणि भक्तगणांच्या हजेरीत दिवचलच्या फामाद नव्या समाराक बडा दबाज्यान सुरवात जाली. नव्या समारा निमतान पुराय शारांत भक्तिमय वातावरण फाकलें. मंगळारा सकाळी ह्या उत्सवाची सांगता जाता.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत